मुळाव्या शाळांनी मायभास माध्यम भास आसूंक जाय, मात मायभाशेंतल्यान शिकपाक भुरग्यांक जाय तशें साहित्य दिवंक जाय. ताका लागून कोंकणी भाशा मंडळान ल्हान भुरग्यां खातीर काणयांची पुस्तकां आनी पदांच्यो सीडी काडल्यात. कोंकणी भाशा मंडळाच्या पेटूल कार्यावळींत पुस्तकांचें आनी शाणी मस्तीच्या तिसऱ्या सीडीचें विमोचन जालें. आमी कोंकणींतल्यान शिक्षण हें आसचेंच ह्या मताचें थंय दुसरें मत ना. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्याक सांगतले की तुज्या भुरग्याक कोंकणींतल्यान शिकय, त्या वेळाचेर त्या भुरग्याक जाय तें साहित्य मेळटलें आनी ताका आपल्या भुरग्याक कोंकणींतल्यान शिकोवपा खातीर आपूण जावन जेन्ना येतलो त्या वेळाचेर तें खरें शिक्षण आसतलें अशें भाशा मंडळ समजता आनी त्या दृश्टींतल्यान आमी हें पावल मारलां. आयतारा फातोड्ड्या होम ग्राउंडार जाल्ली आय लीग मॅच गोल नासतना ड्रॉ जाल्ल्यान स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाचो कोच मॅथ्यू कॉस्ताक पिकासांव जाला. गोलाचे कितलेशेच चान्स मेळून सुद्दां स्पोर्टिंगाच्या स्ट्रायकरांक जमलें ना. दुसरे वाटेन लिगांत पदार्पण करतना पयलीच मॅच ड्रॉ जाल्ल्यान डीएसके शिवाजी हंसाची टीम आनी कोच डेरिक पेरेरा सातिस्वेत. पुणेचे डीएसके शिवाजी हंस आय लिगांत पयलेच फावट खेळटा आनी पदार्पणांतली पयलीच मॅच खडेगाड स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा कडेन ड्रॉ दवरप म्हळ्यार तांच्या खातीर व्हड गजाल. हो सीझन मुखार वता तसो डीएसकेचो खेळ फुलतलो अशें कोच डेरिक पेरेरा म्हणटा. I'm happy got a point. Performance-wise, no, we have to develop as a team. Attitude was good. They gave their best. I think more than 100% efforts were there. And yes, game-wise, performance-wise, we will improve. Our midfield needs to function. Amiri and Chandra played for the first time. Up front, Duhu and Peric played. This is their first match. गोल मारपाच्यो संदी वगडायत जाल्यार जैत मेळचे ना हें स्पोर्टिंग क्लबाचो कोच मॅथ्यू कॉस्ता जाणा. तांच्या प्लेयरांनी खूब संदी पेड्ड्यार केल्यो. निमण्या खिणाक गोल जाता कसो दिसलो, पूण रेफ्रीनी निर्णय दिवंक नाशिल्ल्यान गेम बादाबाद जाली. If we miss so many chances in one match, then definitely we should have killed the game first half itself. Because there was an incident where there was a lot of appeal that it was a goal. It went in. Loveday, I think, headed in. So, your thoughts on that incident? So it's up to the referees. The decision goes against or goes for. So we cannot say. I cannot say as well. Cannot say it. But to be fair enough, they should be also knowing the things right. You know, if we have scored so many, we were at least 4 times 1:1. If we have scored that, this wouldn't have been a complaint. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतल्यान खबराची हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.